माड्डोळची चतुर्दश खूप फामाद. चतुर्दश हिंदू दिनदर्शिकाच्या निमण्या म्हयन्याचो 14वो दीस वा फाल्गुन म्हयन्याचो पयलो 15 म्हळ्यार असो दीस जो फोंडेचो वेगवेगळ्या गांवांनी फापशिल्ल्या लोकांक शिगम्या निमतान एकठांय हाडटा. बेरेस्तारा म्हाड्डोळची चतुर्दश भाविकांनी व्हडा उमेदीन मनयली. खुबशा गावांनी पुनवे दिसा शिगम्या रुपात होळी मनयतात. पण फोंड्यात मात फाल्गुन म्हयन्याच्या 9व्या दिसा नमन घालून ग्रामदेवतांक आवाहन करून शिगम्याक सुरवात जाता. रंगयाळ्या भेसात नटिल्ले सुमार 27 गावातले लोक तांच्या पारंपारीक वाद्यांसहित एकठांय येवन तांच्या ग्रामदेवते मुखार पयले नमन घालतात. म्हाड्डोळची म्हाळसा ही मूळ दक्षिण गोंयच्या वेर्णा म्हाड्डोळची. 16व्या शेंकड्यात पोर्तुगेज राजवटीत जाल्ल्या बाटाबाटी खातीर देवीची मूर्त फोंड्या हाडली. भोव कमी वेळान म्हाळसा म्हाड्डोळकारांची प्रेरणा स्त्रोत जाली आनी म्हाड्डोळा लागीं आशिल्ल्या फोंडेच्या हेर गांवांतल्या लोकांनी म्हाड्डोळा येवन चतुर्दश मनोवपाची प्रथा आपणायली. फोंडेचे लोक मुळातूच तालवाद्य मोगी आनी शिगम्या निमतान केल्लें वाजोवप म्हळ्यार तांच्या खातीर सुखदिणें. फाटले 4 शेंकड्या सावन फामाद आशिल्ले परंपरे प्रमाण फोंडेच्या वेगळ्या वेगळ्या गांवांतले लोककलाकार महाभारत आनी रामायणांतल्या महाकाव्यांचेर आधारीत लोकगितां गायत परंपरे प्रमाण चतुर्दशेक म्हाड्डोळ वचपाक भायर सरतात. शक्ती आनी सोशिकतायेची प्रतीक आशिल्ली म्हाळसाच ही पुराय वाट चलपाक उर्बा दिता असो भावार्थ लोकां मदीं आसा. सगळ्या गांवचे लोक आपापले रोमट घेवन म्हाळशेच्या दारात पावल्या उपरांत मात देवळात पयले नमन आनी रोमट घेवन वचपाचो मान सावयवेरेच्या पंगडाचो. सावयवेरेकारांनी नमन घालचे पयलीं हेर कोणूच नमन घालिनात. बेरेस्तारा म्हाड्डोळा चतुर्दश जाली. सावयवेरेकारांनी परंपरे प्रमाण म्हाळशे मुखार पयले नमन घातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.